Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. विधानसभेचो निकाल येवन 10 दीस जाले. सरकार करूंक बीजेपीक मुहूर्त मेळना. मुख्यमंत्री कोण तेवूय बीजेपीचे फुडारी स्पष्ट सांगिना. मुख्यमंत्र्यान राती परत दिल्ली वारी केली. राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांक मेळून आयलो. केंद्रीय निरीक्षक खंय सोमारा सांजे पावता. ते उपरांत कितें तें काल दिल्ली जस्ट कॉल केलो राष्ट्रीय अध्यक्षान फुडले बाकीचो सगळो ठरवण्याच्या संदर्भात त्या खातीर दिल्ली गेल्लो. आमचे ऑब्जर्वर जे आसा पयलीं ते फाल्यां येतात. ओके, सो दॅट फाल्यां आयल्या उपरांत बाकीचो सगळो प्रोसेस जो आसा पळय शपथविधी केन्ना पर्यंत फाल्यां ऑब्जर्वर आयलो काय रोखडी डेट जी आहा ती फाल्यां पर्यंत सगळे फायनल जाले आता. ऑब्जर्वर आयल्या उपरांत फायनल जातले. स्वेरिंगने कोणा इन्वाइट केला. कल शाम में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा. स्वेरिंगने कोणा कल इन्वाइट शाम में डिसाइड हो जाएगा. इतले मजगती सावंताची मुख्यमंत्री पदाची 3 वर्सां जाली. ताणें ट्वीट केला. 23 ते 25 मार्च मजगती सोपूतविधी जावं येता. सोपूतविधीक प्रधानमंत्री मोदी, घरमंत्री अमित शाह आमंत्रण. 23 तारखेर स्वेरिंग ते कन्फर्म मागीर जातलें ते येतातच. टेंटेटिव्ह 23 23rd to 25th ह्या दरम्यान केन्नाय जावं. ओके, पण गोंयान जेन्ना इलेक्शनाक गेल्ले पळय न्हू तेन्ना प्रमोद सावंत CM फेज म्हणून डिक्लेअर केले, तुमी केल्ले, सेंट्रल लिडरशिपीन केल्ले. सो तेजे उपरांत सुद्दां आतां कितें वेगळे डिसिजन काय जावचें कशें आसा पळय. प्रोसेस आहा तो सगळो प्रोसेस करपाक जाय. राष्ट्रीय पार्टी आसा, प्रोसेसा प्रमाणे प्रोसेस जातलो. त्यांच्याच लिडरशिपीचेरूच आमी निवडणूक जाली. त्यामुळे जे नाव आसा ते डिक्लेअर करता. स्वेरिंगीन 23 ते 25 तारखेर केन्ना तरी जातली. आनी केंद्रीय लिडर कोण आसतले स्वेरिंगीन? एक्झॅक्ट नको पण मेजन होम मिनिस्टर, कदाचित प्रायम मिनिस्टरूय येवं शकता, नक्की ना. सोमारा राज्यपालाक मेळून सरकार स्थापणुकेचो दावो. फाल्यां 4 वरांचेर पार्टी प्रदेश कार्यालयात ही मिटींग जातली आणि त्यानंतर त्या मिटिंगे भितर आमच्या लेजिस्लेचर पार्टीचो लिडर हो सगळ्यांनी मते त्याचे नाव घोषित जातले आणि त्यानंतर मागीर आमी सगळे आमचे ऑब्जर्वर, को ऑब्जर्वर तसेच निवडणुकीचे प्रभारी आमचे देवेंद्र फडणवीस आणि आमचे पार्टीचे ऑल इंडियाचे जनरल सेक्रेटरी आणि आमचे प्रभारी CT रवीजी हे फाल्यां उपस्थित आसतले आणि मागीर आमी सगळेच जाण मिळून गव्हर्नराक फाल्यां मेळपाचे आसात आणि त्यानंतर आमचे सरकार शपथविधी सोहळ्याच्या संदर्भातलो विषय जो आसा त्यानंतरची डेट जी आसा ती तुमकां कळयली गेली वयतली. पण आमी ह्या वेळार ठरयल्लें आसा की शपथविधी सोहळा हो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातलो, पण डेट आनी टायम हो ज्या वेळाचेर नक्की जातलो त्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक तेचें इन्फॉर्मेशन दिलें गेलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.